भारत माता के माथे पर बिंदी का जो है स्थान, वही है हिंदी का सभी भाषाओं में स्थान। हिंदी ही भारताची भास, हिंदी भारताची ओळख। वेगवेगळ्या भासांनी जरी विभागले तरी हिंदी भारतीयांक जुळयता। दरेकाक आपल्या भाषेचो अभिमान असता आणि आसूकच जाय। भास आमचें अस्तित्व, ती आमची वळख। उत्तरेकडल्यान दक्षिणे मेरेन भारतांत विंगड भास बोली भासो मेळटात, मात हिंदी पुराय भारतीयांक एकीकडेन हाडटा। 14 सप्टेंबर भारतांत दर वर्साक हो दीस हिंदी दीस म्हण मनयतात। ह्याच दिसा भारताच्या विधानसभेत हिंदी भास अधिकृतपणान देशाची राष्ट्रीय भास आसतली म्हण थारायल्लें। 14 सप्टेंबर 1949 ह्या दिसा भारताच्या विधानसभेमार्फत हिंदी भाषेक अधिकृतपणान राष्ट्रीय भास म्हण मान्यताय मेळिल्ली। ह्या दिसा स्कुलांनी, महाविद्यालयांनी आनी कार्यालयांनी विद्यार्थी तशेंच स्टाफ राष्ट्रीय भाषेचे म्हत्व सांगपी कार्यावळी करतात। भारताच्या चडशा वाठारांत हिंदी भास उलयतात। हाका लागून ही भास देशाक एकठांय हाडपा खातीर राष्ट्रीय भास करपाचो निर्णय घेतिल्लो।